दोळ्यांनी पळयता हांगासर कशें इन्सिडंट घडटा ते लोक स्कुटरीन कशें हे ओवरटेक करतात, व्हडल्यो गाडी ओवरटेक करता, ह्यो बसी ओवरटेक करता. हो रस्तो इतलो बारीक आशिल्ल्या कारणान इतलो हॉटमिक्स केला जाल्यार थंय स्पीड ब्रेकर घालपाचें. पूण तो इंजिनियर जे दिसा हांगसर दीस चलताले पळय आनी इंजिनियराक हांवें टोटली दाखयला सारकें की कित्याक गरज आसा ह्या स्पीड ब्रेकरांची हांगासर. आनी तेणें म्हाका सांगलें घालता म्हणून. लास्ट काम सोंपतकूच आपूण सगळ्यांक स्पीड ब्रेकर घालून दवरता म्हणटाले आनी पळयत जाल्यार ना तो घालूंकूच ना तेणें. म्हणून हांवें परतो दुसऱ्या दिसा ताका परतो अडकिलो. अडकिल्यार तेणें सांगलें आपूण काम सोंपतकूच घालता म्हणून आनी काम सोंपलें आनी तें गेलें. आनी गोष्ट सांगपाची म्हणजे कालूच म्हाका इंजिनियर मेळिल्लो PWDचो कामत, जेच्यात जो हांगा सगळें पळयता दातोबा पाटील, तांकां सुद्दां रिक्वेस्ट केल्या आमी. कारण PWD अंडर न्ही तर MOST सेंटरा अंडर हो जो व्हडलो प्रोजेक्ट चालू आहा, माननीय बांदकाम मंत्री श्री सुदन ढवळीकर यांचो जो हांकां तेंको आसा तो बरे कामा खातीर. कारण हांगा सेक्युरिटी कांयच ना. आमी सरकाराक सांगपाक सोदता की हांगा प्रत्येक जंक्शनाचेर 4 पोलीस दवरपा जाय, जे ना. नागजर जंक्शनाचेर तुमी पळयलें एकूय पुलीस ना. आनी पोलिसां कडेन हांगा जी कॅपॅसिटी आसा ती खूब कमी आसा. आमी सरकाराक रिक्वेस्ट करता की तांणी जो हांगा पुलीस फोर्स जाय, कारण फोंड्या हळू मोठें जायत आहा. फोंड्याच्यान हायवे खुबशे हायवे नवीन डेवलप जाता, जेणे करून आमी सरकारा लागीं मागता की बऱ्या भशेन हांगा सिक्युरिटी लोकांच्या रक्षणा खातीर तेणें पुरोवची. हांगा जो एक्सिडंट आज जाला ताचो कारणीभूत हे रस्त्याचें जें व्हडलें काम करता त्या कामाक स्पीड ब्रेकर घालूना, कोट्यांनी रुपया मोडल्या. मात बारीकसो एक स्पीड ब्रेकर घातिल्लो जाल्यार हो एक्सिडंट जावपा नाशिल्लो. आनी हांगा पुलीस एक दवरपाचो की हांगा मेन म्हणल्यार जंक्शन जाल्लो आसा मोठो, आनी जी पार्किंग आसा भितर हेजे पोंदा लोक गाडयो पार्किंग करता ते काडपा जाय. आनी पुलीस एक आपलो परमनंट कॉन्स्टेबल हांगा दवरून पार्किंग सुविधा सारकी करपा जाय. आनी हें अशेंच उरलें जाल्यार लोक अशे गरवां भशेन मरून वयतले आनी फुडें त्रास जातलो.